प्रधानमंत्री मोदीचो आज बेळगावा रोड शो जाहीर सभा सकाळी 11 सावन भायल्या गाड्यांक नो एंट्री। बेळगाव रेल्वे स्टेशन डबल ट्रॅकिंग किसान जल जीवन मिशनाचे उक्तावण। पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाण आमदारूच आमदारा आड अपात्रता याचिका घालूक शकता। अमित पाटकर आमदारनी याचिका भायर मारची, दिगंबर मायकलाचो सभापती मुखार दावो। पर्रा लोबो वाड्यार 2013 जाल्ल्या दंगलीच्या प्रकरणांतल्यान म्हापशा कोर्टान 4 नायजेरियन्सांक निर्दोष सोडले। ट्रायलीक येवंक नाशिल्ल्यान 15 नायजेरियन्सांक स्टँडिंग वॉरंट। बाणावले नुस्तेमारी व्हड्यांक उजो लावपाचो प्रकार। 2 भरिल्ल्या व्हड्यांक लायलो उजो, एक कशी तरी साल्वार, दुसऱ्याचो गोबोर। 10 दिसां फाटीं 2 व्हड्यांक लायिल्लो उजो। गोंयचो रांगोळी कलाकार राष्ट्रीय पांवड्यार 3रे इनाम जोडपी। साखळेच्या गुरुदत्त वातेकाराचो प्रधानमंत्र्याचे मन की बात कार्यावळीन खासा उल्लेख, कलेची तोखणाय। उतोर्डाच्या जुआ पेरेराक 22 वर्सांनी CRZ केशीत न्याय। ताचे बांदकाम भरती रेशेकडच्यान 500 मिटरां भायर, सुप्रीम कोर्टाचो निकाल। आनीक 800 केशींनी अडकल्ल्यांक थाकायेची आशा। दिव्यांगा खातीर स्मार्ट बोर्ड, जिम, ऑडिटोरियम, योगा रूम मेरेन आधुनिक सुविधांनी काकोण्या स्पेशल स्कूल। चेतना चॅरिटेबल ट्रस्टाची मंत्र्यांनी केली तोखणाय। न्याय यंत्रणेक दबाव नासतना स्वातंत्र्य असल्यारूच योग्य न्याय दिवं येता, म्हणटा हायकोर्टाचो ज्येष्ठ जुईज महेश सोनक। राम शास्त्री प्रभुणे अणकारीक पुस्तकाचे विमोचन। घर नाशिल्ल्यांक घर बांदूंक 1 रुपया एका दिसाचे श्रमदान करात। गरजूंक आधार दियात। काणकोणा बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाची श्रमधाम येवजण चालीक। सांकवाळच्या रुवादी मारिया चर्ची मेरेन 10 किलोमिटरा वेल्यान क्रिस्तांवांची भावार्थाची यात्रा। लेंट म्हयन्याच्या पहिल्या आयतारा जावपी यात्रेंत कार्डिनल फेर्रांवूय वांटेकार। देशांत कोविडाच्यो नव्यो 218 केशी, ॲक्टिव्ह केशी 2149। कळंगूट मार्केटा लागसार एका फ्लॅटांत उजो लागून 8 लाखांचें लुकसाण। फ्लॅटांत गेल्लो कपड्यांचो गुदांव, कपड्यांचो गोबोर। शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसुये म्हण दुबाव। फातोड्या माडेलांत ट्रकाची बॅटरी चोरपी दोगांक ट्रक मालकांनी धरले। एकल्यान मारली फुज्जो, दुसरो पुलिसांच्या स्वाधीन। मोरजे कासव संवर्धन वाठारांत म्युझिकेचो मोठो आवाज। राना खात्याच्या कायद्याप्रमाण कितें करपाचें तें करता। राना मंत्री विश्वजीत राणे पेडण्यां गेल्ले कडेन उलयलो। लव जिहाद, हलाल जिहाद, हिंदूची धर्मांतरां बंद करतले जाल्यार भारत हिंदू राष्ट्र घोशीत करप होच उपाय। काणक्या हिंदू जनजागृती सभेत धर्माभिमानी वक्त्यांचो उलो। लिकर पॉलिसी स्कॅमात आपाचो ज्येष्ठ फुडारी आणि दिल्लीचो उपमुखेलमंत्री मनीष सिसोदियाक 8 वरां चौकशे उपरांत CBIन केली अटक। सुत्रां सांगता एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यान स्कॅमात घेतिल्लें सिसोदियाचें नांव। पॉप सिंगर सिद्धू मुसेवालाच्या खुनाच्या केशीत पंजाब जेलीत ख्यास्त भोगपी 2 जाण जेलींतल्या गँगवॉरांत सोंपले। जेल प्रशासनान सुरू केली चौकशी। काँग्रेस पक्ष आणि आमचे कार्यकर्ते सत्याग्रही। BJP, RSS आणि तांचे कार्यकर्ते सत्ताग्रही। रायपुरांत काँग्रेसीच्या 85व्या प्लॅनरी अधिवेशनात राहुल गांधी उलयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक भोंवडेर। शिवमोगा विमानतळाचे करतलो उक्तावण। सुमार 3600 कोटी खर्चाच्या प्रकल्पांची बुनियाद आणि उक्तावणां।
गुजराताचे राजकोटात 4.3 रिक्टर ताकीचो भूकंप. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्रान दिली माहिती. मालमत्ता जीवित हानीची खबर ना.